आता ॲल्युमिनियमगेले वस्तेघरा संबंधी एक जाळी जाग्याचे निर्माण केलेलं आसा वेबसायट. ताजे बद्दल आमकां सांगता VKSSF ॲल्युमिनाय संघाचे कार्यदर्शी श्री वेंकटेश प्रभू. Good afternoon, everyone. I am Venkatesh Prabhu. I am a scholar of 2011 batch of VKSSF, and I am currently an alumni of this wonderful organization. I am a senior site reliability engineer at PayPal. The year was 2011 when I had come to WKC hostel for the first time. And back then, I felt a lot of things. I felt overwhelmed. I felt loved. I felt luxurious. I felt elegant. And fast forward to 10 years, I still feel the same things. I mean, look at all this beauty. Isn't it wonderful? I just wish I could pause time for a few seconds and admire this beauty. Now, to commemorate the same thing for this wonderful gift, we have a small token of gratitude from our alumni and scholars that we have built, and our alumni have rightly named it Our Home. So we have launched a website that has been built under the guidance of alumni and has been implemented by the scholars. So I wanted to read out the message that we have for TVM sir as a token of gratitude. Dear TVM sir, love, a simple yet powerful word that fits this moment. Over the past decade, you have wholeheartedly given us your love, the love for our mother tongue and the love for its children. As our patron, you have truly given us a path to rock on. You have educated us, have given us jobs, and to add to all of it, you have given us a home. A home that has built thousands of friendships, created millions of memories, and most importantly, taught us to dream big. As we celebrate 10 years of this beautiful home, we thank you for transforming our lives. But even more so, what we want to say is that we love you a lot. From your children at WKC. Thank you, TVM sir. On this site, what we have done is, we have added memories where all the students and alumni can express what they feel about the hostel for this wonderful place, and you can go through it and read it. So the domain is ourhome.konkanischolarship.com. I repeat, ourhome.konkanischolarship.com. And we also have added a bunch of moments, wonderful moments. There are thousands and millions of moments, but we could only capture few, and we have added the same here. And we also have a nice brochure put up together where people have shared, alumni and scholars have shared their experience. Again, on behalf of all the VAA as well as all the scholars, I thank you for this hostel, for this place, for the home. Thank you. देव बरे करू. श्री वेंकटेश प्रभू. वस्ते घराचे दशमानोत्सव समारंभाचे द्योतक जावन कुडबी, खारवी आणि सिद्धी समाजाचे 10 जन छात्रांगेले संपूर्ण शिकवण्याची जबाबदारी विश्व कोंकणी केंद्रान घेवचे बद्दल आता कळवणी प्रकट करताची क्षमता अकादमीचे संयोजक श्री CA गिरिधर कामत. नमस्ते सर. हांगासर पुरो जनके नमस्कार. आज ही हांव चिक्की इमोशनल जाता आसा कित्याक म्हळ्यार म्हगेले मेमरीज 10 वर्सां फुडें वता आसा. 10 वर्सां फुडें, मे बी 1 वर्सां फुडें 10/10/2010 हाका 10 घंटे जावन 10 मिनिटाका हांगाचे फावंडेशन स्टोन घालेले. तेन्ना TVM सराले आम्मान म्हळेलें 11/11/2011 हाका हें हॉस्टेल जावका म्हूण. सो 11/11/2011 हाका एक 15 दीस आसतना हॉस्टेलाचे आनीक 2 म्हयन्याचें काम बाकी आशिल्लें. तेन्ना रामदास हांगा येवन राबिलो. यू रामदास कामत, इन्फोसीस तेन्ना आशिल्लो. हांगा येवन राबिलो फॉर अबाउट 15 days. ही वर्कड डे एंड नायट एंड मोर एंड सॉ टू इट दॅट the hostel got constructed. So we all have to give him a big applaud now, because he pura dreams he pura reality ke oka jalari. There is a person, there is a heart which is working for that. So and he is with us today, and TVM, the inspiration behind that, is observing us today. So he 10 varasa jalal decennial celebration event जावन आम्ही हे हॉस्टेलांतू मस्त मेमरीज घेतला. आम्ही हे लास्ट 10 yearsन तुम्ही कितले मेमरीज बिल्डअप केला की ताजे के चड मेमरीज आम्ही फ्रॉम द फॅकल्टी सायड आम्ही बिल्डअप केला. आमगेले ट्रेनर्स हांगासाची, आमगेले कोऑर्डिनेटर्स हांगासाची, आनी पुरो जाणां दे हॅव डेवलप्ड ए प्लेथोरा ऑफ मेमरीज
with and about this particular project. Okay, अशें आसतना आमी आतां लेकला मस्त जन आमगेले एक्सपिरियन्स कसो सांगता म्हळ्यार एक 10 वर्सां फुडें हांव मंदर तिंतू कुडबी कम्युनिटीचे चेडवांका थंय इन सिटू ऑन द सायट थंय तांगेले गांवां वचून एक हायस्कूल चेडवांका कॅम्प्स केल्या 9th 10th चेडवांका कॅम्प्स केल्या थंय कॅम्प करतना म्हाका शॉक कसो जालो म्हळ्यार थंयचे चेडवांका फस्ट ऑफ ऑल PUC तूं खंयचे सब्जेक्ट घेवका कसले आयडिया ना CET म्हळ्यार तांकां गोतू ना CETक कोचिंग आसा ते बरोवका म्हळ्यार विशय तांकां गोतना सो आमी तेन्ना ಕೆಲವು चेडवांका चिक्के हँड होल्ड करून तांकां सांगिल्ले निमित्त today after 11 years we have about tadna there were no engineering students or those who had gone to engineering stream in that gavan kone nashilin tangal community into there were very few so aji through Vishwa Konkani Kendra 45 jana nearly 45 students have either graduated or they have come into engineering stream getting scholarship and getting trained from Vishwa Konkani Kendra. Similarly Kharvi आमी हांगा कारवी युद्ध कथेले एक ट्रेनिंग प्रोग्राम केलेले त्याच्यात आमगेले इट वॉज ए 3 days ट्रेनिंग प्रोग्राम फीडबॅक दिवचे तांगेले सांगले फीडबॅक दिताना एक चाललो म्हणालो म्हाका 3 दीस 3 रात्री न्हीद पडली मामा म्हणालो कसो मारे आमगेले बेड समनावे आमगेले हें समनावे म्हण निमगे तो म्हणटा ना मामा हांव घरकडे नेलारी मांद्री घालून न्हिदोचे हांगे सॉफ्ट बड्डार म्हाका न्हीद येना. So this is the reality. We have worked with such people and tasal chirudvanka you just give them a direction, you just handhold them, they can shine in life. And today tasal Kharviche community tukunu nearly 30 to 35 chirudva either they have graduated as engineers or they are undergoing engineering from this particular stream. Okay. So one more community we could not somehow reach because of the inbuilt inhibitions that they have is Siddhi community. Recently last 2 years tukunu Siddhi Asch Jaga Yellapura Joyda तसल एरिया अंतू स्कूल्स आवचून थंचे चेडवांक कॅम्प्स घेता सन्न स्कूल्स अंतू थंचे चेडवांले एक स्टोरीज पळयले री यू कॅन मेक मूवीज थंय चेडवांले निमगेले री तांकां ವಿಷಯ ನೈ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಡೆಸ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಬ್ಬಾವಿತ್ತು ನಾನು ಸುಂದರ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಹಾಕಿದೆವು ಅಸಲ್ಲೇ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅಸಲ್ ದಿಸ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ एक दीस आमी वतना चाललो धांवन येता आसा ಏನಾಯ್ತು मारे म्हळ्यार री जगले री एक चिरते न्हिदला म्हूण तो सांगूक धांवन येता आसा सो दीज आर द फॅक्ट्स ओके तांणी तितले रिमोट एरियांत अशें चेडवां सो आत्तां वी हॅव रिजॉल्व टू तसल चेडवांक ब्रायट यंग स्टुडंट्सांक आमी आयडेंटिफाय करून तसले 10 चेडवांक आतां फॉर द टायम बिईंग तांकां फूल तांगेले वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू इन लायफ ओके academically we will handhold them, we will support them and we will mentor them. So that project is being launched today. We are already in talks with their community leaders. We are identifying students. Then screening process is on. Tangela background polonu from December onwards we are doing this. So this is being finally launched on this day. Thank you. वेदिकेर आशिल्ले पुरा जनांक नमस्कार करून 2 उतरू उलयता. फिफ्थ सप्टेंबर 2005 एक वर्ल्ड कोंकणी सेंटराचे फाउंडेशन बस्ती वामन मामान दयानंद पै ऑस्कर फर्नांडीस आरवी देशपांडे हांग पुरा हाणू हांग फाउंडेशन केलें आनी वामन मामन चलो हांगे एक व्हड बिल्डींग मंदूक हांव तेन्ना वामन मामान ओट्टू हांव एक 2-3 वर्सां भोवला कॉन्फरन्स रूम करता पळोवच्याक आमी MS रामय्या कॉलेजा वरी गेल्याची कसं म्हळ्यार हें जो फर्स्ट वर्ल्ड कोंकणी सेंटर विश्व कोंकणी केंद्र दयानंद पयल्या सतीश पै मामाले इवन KK पै मामाल उडगास काडता हांव KK पै मामान दयानंद पैक मिटिंगान सांगलें दयू तूं 25 लाख दिव कराय वामन मामान 50 दिव कराय म्हळें वापस नेक्स्ट मिटिंगान KK पैन 1 कोटी दिव कराय तशी दयानंद पयले आनी सतीश पयले 2 लोकले
भावनेनं तांगेलें हाजेन विश्व कोंकणी केंद्र वामन मम्माले भगीरथ प्रयत्नारी जालें. हळ्याळाक आमी रूट सेट इनॉग्रेशनाक जगदीश मामू वामन मामू पुरा 2005 तू मोहनदास पैक मेळका मोहनदास पयले उलोवका म्हूण थंय येवन फस्ट प्रयत्न केलें जगदीश मामू ओडगासूरच्या पुरो हळ्याळांत. ताजे नंतर आमकां 4-5 वर्सां मोहनदास पै मामाक हांगा हाडच्याक सादी जालना. 2009 नोव्हेंबर म्हयनो वेरी इम्पॉर्टंट म्हाका दिसता 19 तारीख मोहनदास पै म्हळ्यार ही गंगा त्या गंगाक हाडच्याक अनेक भगिरथू रामदास. सो ती गंगा हाडली रामदासान विश्व कोंकणी केंद्राक. त्या दिवस हाडलें वामन मामान तावळ सांगेल म्हण की अर्द तासा म्हूण आयलो तो 2 तास बसलो आनी ताणें तो हांव सांगता तितलो दीस पसून कोंकणी न्हयशिल्लो तो हांगा आयिल्ले नंतर कोंकणी जालो. सो ताजे नंतर जो जालें पूर लोकांनी सांगलें प्रोग्राम दिलो ताणें कशें कसन सांगलें आमकां कशें कसन केलें पुरा जाल्यार हे स्टेजार ही 2 भगिरथ आसाची तांकां वरी हांव मोहनदास पै मामा ओटू तितलेय विनयतेन तांकां हांव नमस्कार करून आयज दिवसा उडगास करता. तशें म्हळ्यार सकाळीं मोहनदास पै मामाक हांवें 2-3 मॅसेज पेटयलें. एवरीथींग इज गोईंग ऑन इन ए कॉर्पोरेट मॅनर ऑन द कंप्लीट गायडन्स ऑफ रामदास. Sri Ullas Kamath Mama was also reached. Wonderful, you have a great team. Next 10 years, you should do 10 times. Montagel message. So the responsibility is not stopped, Ramdas Mam. So the responsibility from today is increased on us. Again, salute to Sri T.V. Mohandas Pai, his mother, Srimati Vimala Pai, his wife Kusumlata Pai, Pranav Pai, Nisha Pai and Siddharth Pai, entire their family. And I request all of you to give a standing ovation for 30 seconds to the family. So I also remember the contribution, the involvement, the alumni association started by Lenita till today with Sneha. It's going on with the same spirit. त्याची उमेद इरवतीर आसा. हांव मसलो केलें इंटरव्यू पळयलें तेन्ना this is not a hostel, this is a home. I can say this is a monument which has transformed more than 12,000 number of students who are all over the world now. France asa, Karan France asa, Sanyukta is in Germany, and one person I think he is being a scientist now, Roy. So it has transformed so many lives with the vision, clear vision of Sri T.V. Mohandas Pai, which is executed by Sri Ramdas Kamath. We all worked under him. I also salute Sri Girianna, Guru, Sahana, and entire our team of Pritam ma'am, Vidya, the whole faculty, because when we are talking to the students, they remember more to all the trainers than any of us. So the trainers, I compliment again, because they changed their lifestyle. They gave the soft skills. They gave the idea how to face the interview. One of the students, I remember, when he went to the interview, the person asked him, "Are you from WKC?" He said, "Yes." Then no interview, straight away get in. This kind of transformation is done only with our support of trainers, so I cannot forget them. Lastly, I tell, as per the advice of Sri T. Mohandas Pai, his vision, all the entire trustees should be from VAA. And to start with this AGM, probably we are taking 2 trustees from VAA to our trust.
So slowly next 5 years, we would like to vacate our seat and get all of you on the board of Konkani Bhasa and Sanskriti Pratishthan. Again, I thank everybody. I pay my salutes to Pai family again and conclude my 2 words. श्री टी व्ही मोहनदास पै माम मळलेक गंगेक हे भुंयक हाडलेले भगीरथ प्रयत्ना बद्दल तुम्ही सांगले. देव बरें करो श्री प्रदीप पै माम. आमगेले विजन टी व्ही एमाचे दोन्ही सशक्त साधनापैकी एक प्रेरणा कार्यक्रम. ते प्रेरणा कार्यक्रमाचे प्रेरक शक्ती फामाद आर्थिक विश्लेषक श्री संदीप शणै हांणी आतां हांगा उपस्थित नांची जाल्यार ताणें आशिल्ले कडेन तुकुनूची 2 उतरां उलोवका म्हणून तांगे लागीं विनंती. एक विनम्र नमस्कार. हांव संदीप शणै. आय वर्क इन स्टॉक मार्केट्स. काल एक स्टॉक मार्केटाचो एक हिस्टॉरिकल इव्हेंट जाल्ले. तुमी ಸ್ವಲ್ಪ जणांनी आयकले आसतले. वन ऑफ द लेडीज floated a company called Nykaa. It became public and it created 1 lakh crore market cap. ते सगळ्यांत एक शब्द आमकां आयकूं येता आशिल्ले प्लॅटफॉर्म कंपनी. सो आय जस्ट ड्रॉप्ड अ मेसेज टू प्रदीप. आतां 2 प्लॅटफॉर्म कंपनीज आमकां लिस्टेड जावन सगळ्यांक आयकूं येता आसा झोमॅटो आनी नायका म्हणून. And I just want to tell all our students that few years down the line, when you look back, you will all say that there is one platform which really touched your life and created this alumni association, and that platform is WKC or VKSSF. We have still not understood the potential of it. कसं म्हणल्यार झोमॅटो आणि नायका स्टार्ट जाले तेन्ना ते कंपनीचे ओनर्सांक सुद्दां तांकां एक दे हॅड नो आयडिया वॉट दिस होल थिंग वूड बिकम. Similarly, we have a fair amount of idea where WKC and VKSSF can go, but mark my words, आणि काही आमकां गुतना हाजी पोटेन्शियल कितलें ताय जाता म्हणून. मस्त वर्ष फुडें आमगेले एक सायंटिस्ट JC बोस, जगदीश चंद्र बोसान सांगिल्लें की आई पुट इट इन हिंदी, अणुशक्ति से भी ज़्यादा श्रेष्ठ होती है युवा शक्ति. एंड आई थिंक that 1800 people who have passed through our WKC and VKSSF convey that. Many a times, just before winding up, many a times our Mohandas Pai lives and epitomizes one value which the big Mohandas, that is Mohandas Karamchand Gandhi, always used to say: find a purpose, the means will follow. We all found a purpose in this called WKC and VKSSF. And I'm sure Pradeep and Giri and others known and not known to me, because I don't know most of the people. I interact with only a few people most of the time. They all will say, कि ये start करता ना, we had a purpose, but we had no means. But when we have a focus on a purpose, the means always come by you, by alignment of celestial blessings म्हणता पळय, तेच पूर्वज जाले आणि निसर्गाचे आशीर्वाद मेळून we all reach our place. And that's where WKC is going on. So I wish best of luck, and we are grateful to Mr. TVM or MDP, what people call him, for being the guiding light and for being what we call as the unifying factor for all the people of different walks of life for this common purpose, which is called WKC/VKSSF. Thank you for giving me a patient hearing. देव बरें करो श्री संदीप शणै. प्रेरणादायक तुमगेले उतरा खातीर. आतां गुरुदक्षिणा कार्यक्रम चलायसून दिता VKSS अल्युमिनाय संघाचे अध्यक्षा स्नेहा V. शणै. ಸಕಳಂಕ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಜಿ ಆಮಿ ಪೂರ ಜನ ಒಟ್ಟು ಈ ಕುಟುಂಬದವನು ಬಸ್ಲೆಸ್ ಮಳರಿ ತಕ್ಕ ಮೂಲ ಕಾರಣ VKSSF. 10 वर्ष पुढे TVM सर, प्रदीप सर, वामन माम, गुरु सर आणि ಒಟ್ಟು ಜನ ಬಯಸೋನು एक आलोचन कोरनु हाशी स्कॉलरशिप दिवका म्हणू आलोचन करनु अनुष्ठान कर नतलेरी आमगेल म्हणके कितले जन स्टुडंट्स दिस वंडरफुल ऑपॉर्च्युनिटी मिस करतेसलिती. So thank you on behalf of all the scholars and alumni of WKC and VAA. I bow us
and thank each one of you who is responsible and who's given us this wonderful journey called VKSSF. I request all the alumni and scholars to put your hands together and show our sense of gratitude. Guru Dakshina is one of the ancient custom which is followed in India. It is by repaying our gurus for what we have learnt. But here, repaying is a very big word. We cannot repay all that they have given to us. But we can show our gratitude through an acknowledgement. I request Sri Venkatesh Prabhu, the Secretary of VA, to hand over a small token of love and appreciation to our dear mentor, TVM sir. I request Pradeep sir to please collect it on his behalf. The entire team just didn't give a scholarship and say, amount gayati vachati munu. They have given us beautiful camps and sessions which filled confidence in us and also empowered us to face the future. So thank you again. I would like to call upon Venkatesh Prabhu to give a small token of appreciation and love to our dear Ramdas sir, who is a perfectionist. From morning, you would be seeing him telling us even every single minute thing, from a water bottle to a sheet which has to be kept. I just realized how perfect he is. And I'm sure we all aspire to be like him one day. Thank you so much, sir, for being with us from morning and guiding us throughout. Please consider. I request Sneha to join me as well. Shawl घाल, Venkatesh, shawl घाल. Venkatesh. I would request Ramdas sir to come and speak a few words and inspire us more, sir. Purana Namaskar. Guru Ma, my program list ana to gala minute to minute. And minute to minute some changes. It's a lovely place because I see very sparkling eyes. Yesterday we started a small thing like doing a rangoli around that lamp. The girls and boys were very enthusiastic doing that. And finally, I think they have sent the photos to their mothers saying that they have done it. Yeah. This is what it is. See, myself and Giri was my senior. At your age, we don't know what all the things we have not done, which I can't disclose now because of some confidentiality and so many other things. But in private, we will discuss. He said we will have evening program. And you will be shocked to see Giri in a new avatar. Anyway, Giri Ma'am, I will not show them the photographs. That apart, eyes are bright, but I want you to bubble with that kind of energy. The energy should come out of you like a radiating sun. So, in every walk of life, that is what is required. Don't get depressed. Don't get depressed by one failure. And you will say that tomorrow you are going to be the head of a big company. You will start a new business. Like Sandeep said, you will float one tech company or platform company or whatever. And you make a big name in the world. Every one of you are endowed with that kind of power by the God. Believe in God. Believe in God. That is what the top line which says in the US, believe in God. You will achieve. But there is no compromise for hard work.
There is no compromise for dedication. There is no compromise for other some good qualities. This institution has shown you some glimpses of what you have to do, what you can do. Rest is yours because everything cannot be spoon-fed. I am 100% sure then when I will be old enough to walk with a stick, I can hear few of the highly successful stories of our VKSSF alumni. May God bless you. Thank you so much, Ramdas sir. Probably all of you would have probably observed this. I was an average girl who would just sit like you in a corner. And today, they have given me an opportunity to be and sit and share the stage along with them. And this probably happens only in WKC, where they treat everyone as equal. A beneficiary sitting next to the donors is something which is a very big thing and happens only in WKC. Thank you so much for everybody for having this wholeheartedness and treating us as your children. I think this can happen only with parents. Only parents can give us such love and care which nobody can give us. Thank you so much. In this Gurukul, if we forget to probably give our gratitude to 2 more gurus, it wouldn't be the closing. So I request Venkatesh Prabhu to talk a few words of those 2 gurus who have really played a very important role in our lives. Venkatesh, over to you. Wow, okay. I think you guys already have an idea of whom we are talking about, don't you? Yeah? All right. So anyway, I think it will take forever if we keep talking about them, but I think I'll try to put it in a couple of words. One person has been with us, has been with this hostel right from the beginning, and other person has joined immediately, maybe 1.5 years after that. And so I always give this analogy of an army, when it comes to WKC, right? An army, a defense force, right? What I mean by that is, there is this commander-in-chief, there is this top leadership who have all this vision and mission and all of that in their mind. They come with these big grand plans and they ask us to implement. Who are the people who implement? I think there are the people who are the captains or the command. I don't know the exact terms, but you know what I'm trying to say, right? There are a couple of people like that here with us who have been with us throughout, right from the beginning, since the inception of this hostel. There are 2 people. One person is a man of words. One person who is known for his game fruit salad. One person who is known for saying out loud, "Good morning," with the loudest energy, with the most aspiring energy that you can ever see. One person who keeps it all together. One person has the notion of knowledge. And the other person, there are so many synonyms that we can talk about. We call her as beloved, sister, akka. We call her our mother. We call her our friend. She can be whatever she needs to be. We have 2 people, and without commemorating them, without offering our Guru Dakshina to them, this day would never be complete. So I request Guru Mom and Sahanaka to come on to the stage. And please take a seat. It gives me an immense joy and also pleasure to be able to recognize these 2 gurus with us. I request Sneha to offer Guru Dakshina to Sahanaka. Sahanaka, thank you so much for everything that you do. I know we have already heard so many times. She is a personal take carer of every single person who is present here, right? All of you would have known about her. There are over 300 people, and I am sure even in the future when we become 3,000, she would make sure that she would treat everyone the same, right? It's an honor. Thank you, Sahanaka, for everything that you do. And then we have our almighty Guru himself, named Guru aptly. We have our beloved Guru Dutt sir. So it's my honor, and I'm taking this selfish pleasure to actually felicitate him and offer Guru Dakshina from VAA. Thank you for everything you both do. Thank you so much, sir. रामदास मामाले ಒಟ್ಟು 2 ದಿವಸ आम्ही शिकिले लास्ट 10 वर्सां पयलीं चड रामदास मामा 10 वर्सां देखून नाशिल्लो हांगा
जाल्यार लास्ट 2-3 म्हयने दाखोवन तागेलें मार्गदर्शन तागेलें एक इनवॉल्वमेंट आमकां मस्त खूश दिता, मस्त आनीक काम करूंक उमेद दिता. म्हाका उलोवच्या वर्ड्स ना, कित्याक म्हळ्यार हें अनप्लॅन्ड आशिल्लें. सडन हांव ते रब्बिल्याक आपूण वयर आपूण बसयल्या बरें जालें. सो आमकां हें 10 वर्सां तूं काम करूंक मेळ्ळेलें हें आमगेलें भाग्य म्हूण हांव लेखता. आमकां मस्त जन चेडूं मेळ्ळ्यांची, मस्त जन फ्रेंड्स मेळ्ळ्यांची, मस्त जन आमगेले एक कॉलाक स्पंदन करचेले चेडूं मेळ्ळ्यांची. तें आमगेलें व्हड एक संवसार, व्हड एक भाग्य. That is what we created in the last 10 years with all your blessings and support, sir. I'm really speechless at this moment. Thank you so much. Thank you, Guru Ma'am. There are 2 more heroes who's been planning all the sudden ones and, surprises. That is Pradeep Pai sir and Giridhar Ma'am. So from all of us at VA and scholars, my hearty thanks to both of them. They have been the sacred heroes. Thank you so much, Giridhar Ma'am and Pradeep Pai sir. Once again, thank you all for being here and making this day very beautiful. Sakdanka Dev Bare Karo. Thank you. एक हृदयस्पर्शी सन्निवेशाक आमी सगळे साक्षी जाल्लीची. हांव सुरवेक म्हगेल्या उतरान सांगिल्लें आशिल्लें हें एक गुरुकुल म्हणून. तुमी बदल जावन ते गुरुकुलाचे एक जिवंत निदर्शन हांगा आमकां दाखोवन दिलें. सक्कड अल्युमिनाय संघाचे अध्यक्ष, कार्यदर्शी आनी सर्व सदस्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आतां मी अध्यक्ष भाशणाचे संदर्भाक येवं पावल्यांची. 1 नोव्हेंबर 6 तारीखेक 87 म्हळ्यार 87 वर्साचे 88 वर्साचे एक चिरयुवक आमगे मध्य आसा. भारी अमित जीवनोत्साहाचे कोंकणी मोगी, विश्व कोंकणी सरदार आनी तांकां कसकसल सांगता म्हूण म्हाका कळना. ताणें आजी आमगेले मध्य येवन हांगा बसल्या म्हणलेले एक आमकां भारीची आनंदाचे संतोशा विशयी. आतां मी बस्ती वामन मामाक आयकूच वेळू. बस्ती वामन माम, सक्कडे तुमगेल उतरां खातीर तावळ तुकून राखून बसल्याची. आतां तुमी दोनी उतराची मंत्राक्षते आमचे वयर घालका. हांगा मेळ्ळेले सर्व म्हगेले कोंकणी भाव भयणाक देव बरें करूं म्हूण सांगून 2 उतर उलयता. 6 वर्स फुडें 1950-60-70 तेन्ना TFI म्हूण एकलो आशिल्लो. आमगे समाजाचे एक दिवू असो. ताणें मस्त जाणांक काम दिलें म्हूण न्हय, ताणें मस्त जाणांक उद्योग दिलो. उद्योग करचे रुपय दिली. असा परत ताणें व्हड काम ताणें केलें. ताचे मागीर आयलो हांव म्हळ्यार सांगूंक वांचता देखून सांगचें. TFI दत्ताजी हांव पळय 40 वर्स 50 वर्स नंतर आयलो TV मोहनदास पै. एका विशिश्ट बुद्धिमत्ता म्हणटा कन्नडान विजडम. ते उरलो जे नमोनो तागेले मनाचे धाटी म्हळ्यार तें आनी बाकी पुरो तागेलें ते एक धिमंत व्यक्तित्व हें पुरो येवका जाल्यार ते कोंकणी जेन्ना मन साध्य म्हणलें म्हगेले अभिप्राय आसाची ना म्हूण न्हय जाल्यार TFI मोहनदास पै थंयसर मनीस जन्म येवका जाल्यार अमके व्हड हें जावका. म्हाका ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಂಕಣಿಗಳಿಗೆ ಆಯಿತು ಅವನು. ಈಗ ತತ್ಕಾಲಿಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡುವ अशी आमगे कोंकणी जन्म खंय गेले आमकां मर्यादा आसा. हांव मस्त कडेन पळयलां आमगे कोंकणी कामां गेले तेन्ना ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕೊಂಕಣಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೀರಿ ಮುಂದೆ DC
ताजे वयलो वापरा ಅವ್ರನ್ನ ಕರೀರಿ तसं ಲೆಕ್ಕ एका आमगे मलगड्यान तें कोरनावला अशी आमगेलो टी व्ही मोहनदास पेन येव न्हू एक दीस आमगेले विश्व कोंकणी केंद्र आयलो हें परत सांगचें न्हय नाटक शें आमगेलो रामदास काबादरी प्रदीप पळयना म्हाका गोतू ना टी व्ही मोहनदास पै म्हणून गोतना गोत्रा म्हण येता ते गोत्ता अशें बरो बहादूर गाय करून आयलो आमी ताका रिसीव केलो रामदास आयलो तुका लायब्ररी पळय म्हाका लायब्ररी गेले कितले बूक आसा म्हणलो ताका 3 3.5 अरे कोंकणी इतले बूक आसा अय्या हांगा खंय हय लिस्बना पावला पोर्चुगलांत थंय कितली 1000 बूक आसा त्या बरोबर आमी हाडो आसा वय वय त्यामुळे आमगेले बूक ताणी खांपून ते आमी वापस हाडो आसा बारीक खुशी जाली त्याला मेकॅन हांव सोडला एक एवार्ड दी म्हणाले 1 लक्षाचे तेन्ना 5-10 हजारा कशी व्हड जातालो हांगा आमकां तशें न्हय 1 लक्षाचे एक एवार्ड करी म्हणून जायत मरे आनी कोर्स आयलो एक न्हय एक कवी म्हळ्यार प्रोज आनी पोएट्री दोन एका एक दी दोन दी म्हणालो जायता जित्ता आसल्यार रे येताले कसो करो आनी बामन अवतार म्हणून नांवां घेवचें दिवचें अशी आमगेले ते हाणें येवन मोहनदास पै 2 दी म्हणालो जाय साहेब तिनली वर्सां 3 दी म्हणून मस्त कोंकणी दवर रायटींग आनी केलेलें आसा न्हू शिके एजड शिके प्राय गेलेले तांकां दी दूड दितलो आसल्यार आमकां दिवचें कसो करो इतर अशी 3 दिता आशिल्ले ताची मागीर जाल्ली कशें म्हळ्यार बस्ती बाबान शिरले 80 वर्ष कळ्ळें मागीर गेले निमणे रामदासू प्रदीप मागीर ही पुरो आसा ही तांणी सांगिल्लें का पळय हे वर्स तुगेले 80 तो आयलो तो फाल्यां येवन न्हू ते बंटवाळा बशिल्लो म्हगेल्या गांवांत कसो पळोवं म्हणून पळोवन ताका इतले खूश जाले बस्ती बामा शेणला 2 दी 1 लक्षा 2 दी म्हणून कसो जालें माराय म्हण तूं गोतलो तें 2 अनौन्स करूं सांग मग कोणागे म्हणालो जाय तें म्हण अशी तो दिता गेलो आमी घेता गेली असो एक मनुश्य तो कोण टी व्ही मोहनदास पै ताजे नंतर आमगे संबंद परत चड जाता आयलो आत्तां आमी 3.5 लाख रुपये वर्साक स्कॉलरशीप दिताची हां 3.5 कोटी रुपये आमी स्कॉलरशीप दितात तातूंत 40 की 50 फॉरेन वता दिताची मदल्यान न्हू आमगे कुडुंबी खारवी हे पुरो आसाची राबराय हो आमगेले कारवी बंधू तो कुडुंबी तो खारवी आमकां बाबा वता ते कुडुंबी खारवी आमी पळोवना ना आमी कशें म्हणून तांगेले गूण आनी तांगेले वर्त म्हळ्यार हें तें पळोवन दिता आमी अशी हें म्हाका वता आसा हें मोहनदास पै व्हडपण दाखयता जाल्यार दुड्ड चड आसा म्हूण न्हय दुड्ड चड आसा ताणें कोटी कटल्या रुपये विनराक दिता तो आश्रया म्हणलो अन्नेक म्हणालो दिता आसा ताका म्हळ्यार तो एक बेजारून गेलो आमकां घेवन बेजलो रामदास ताका दिवन बेसू आमकां घेवन बेसू तशी तें काम गेलें कशें चलता आसा
आख्खे योग म्हणटाचे ಯೋಗಾನುಯೋಗ ಮುಂದಾಜಿ ಮಕ್ಕ ಮಸ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಒಂದು ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದರು ಮಾರಾಯ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಸಿಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಈಗಲೂ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮಳೆ ಚಿಂತೆಲ್ಲ ಮಾರಾಯ ನೀವು ಮಕ್ಕ ಶಿಪ್ಪರದು ದುಡಿತಾಳೆ अशी हें नमुने जमगे लायक दान की धर्म की हे संस्थे बदलता मेगेल निमणे म्हाका ओटू 22 की 23,000 पेन्शन मेळगे कळ्ळें म्हाका सिटी कामाक मागत आसा हय अशी आमकां तें मेळ्ळें तें व्हड 22 की 25,000 हें ताण दिवचेंच पळय आमकां व्हड एक भोवमान अशी हें परत आत्तां आसा. मदल्यांतू आमगेल्या मस्त कवी आसाची साहित्य रचना करताले आसाची मेल्वीन आसा थंय अशी शकुंतला किणी आसा हाल्ली पुराक आसा म्हळ्यार साहित्य तयार करून हांव हाडिताय विश्ववाणी केंद्राक तें आमी ताजे हें जाता कार्यक्रम अशें तें जाता. मागीर आमी कुडमी खारवी मात्र न्हय आमगेल्यान तूं रायट तें आसाचे तें आर्थीकವಾಗಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ उणेशिल्ले आतां ते ಮುಂದೆ सुन येता न्ही रे म्हण मस्त मुखार सुद्दां आयले म्हणून सांगना जाल्यार मातशें ताका मुखार आयले ते आनी ताजे निमते ते दान धर्म परम सुरू केला तेणें. अशी हें नमुने अस्सल दिवची मनाची पुरा हांगा येता शेणेमा म्हशी अशी ताणें निमिता मेल्ले काय निमिता की म्हळ्यार तुका ताणें मेगेले येवचे दुड्ड दिवच्याक हांव पक्कानी म्हळ्यार ताणें निमिला दिवका ना इदेपणी दिवका ना मस्त न्हय जालें रे इदें दिवका ना कसो सायबा अशी अशी पयलो मेल वो येयलो नायक येवन हांव हेका तुवें कसो एक बांदून दिता म्हणालो आमतल्या दुड्ड ना म्हळें नाका नाका तुका दुड्ड नाका तुका दुड्ड नाका जायता तूं प्रदीपा लायना जाल्यार सांग म्हाका जाता म्हळें कडेन तो कसो की एक्सटेंशन ऑफ हें घे आमगेलें तें दिता म्हणालो करून जायता हय रमेश नायक नाका हांव कसो जाल्यार सांगचें म्हळ्यार रे आमगेले कोंकणी लोक मुख्य दिवचे आसुचे घेवचे न्हय दे गेट प्लेजर आउट ऑफ गिवींग. हें टीएपेन म्हाका सांगिल्लें दिवच्यान संतोश पावता घेवचें न्हय घेतल्यार संतोश दुड्ड दिवपा न्हू तें बी आसा ना म्हणना ताका तें संतोश आसा जाल्यार रे दुड्ड दितले येवन मेगेलें हें तुमी दियाची हांव दिता म्हणून आनी कोणाक सांगना गुट्टार सांगता कशें व्हड दिता व्हड आमी गुट्ट करता म्हणून तूं प्रदीप पयलें सांग तो ताजी विलावर करता म्हाका ताजो मस्त अनुभव ना दिवच्यान घेवचें आसा गेटींग प्लेजर आउट ऑफ हें म्हणटा पळय तशी कशें की देवान त्या नमुने म्हाका तूं रिटायर न्ही म्हणून येता तें हांगा जायना तें खंय विश्वकोवणी केंद्रांत तेका म्हळ्यार तुमकां एक सारें काण सांगता एक मिनट राव आमी हांगा फावंडेशन स्टोन घालता जाल्यार 2005 आमगेलो बटवाम आशिल्लो बंटवाळचो मेगेल घर तुंबे म्हळ्या कडेन हांव शितो बंटवाळा वचें कारारी आनी बटवाम म्हाका कट्टा म्हणून एक प्रार्थना करची प्रसाद घेवन आनी घेवचें आनी तें एक 3 दिसा कार्यक्रम आसा भूत उच्चाटलें हें उठ्ठाचें आमी तें पुरो भूत आनी म्हणून ना जाल्यार ताका तें नावका
आतां ताणें सांगलें ना भूत उच्चाटना देव उच्चाट पुरो म्हणला ना खरें म्हणालो शेणीमाव हांगा कसल देवस्थान म्हणालो देवस्थान ना कामादोम देवस्थान नाही आहे हें आमगे कोंकणी भाशे खातीर आसूचें ताजे खातीर एक आमी करचें न्ही हांगा देवाला दृश्टी पडटा खंडीत देवाला आम्याशे कडेन देवाला दृश्टी पडूं का मागीर गेले थियरी आम्याशे कडेन देव आसूं का तेन्ना तिला देव म्हणना न्ही म्हणलें वापस न्हय या देव आमी बंटोळ आसता तो न्हय हें विंगड आसा हांगा एक देव आसा अशा पुरो व्हड एक आमी करता कडेरी भरती 4 म्हयन्यांनी तो हो असो गेलो ते देवस्थान बांदलेलो केसी नायक हें 2005 फाउंडेशन घालने 3-4 म्हयने जाले ಮಾತ್ರ ಆಯಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನವರೇ ನೀವೆಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇದು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದರ ಎದುರಿಗೆ ನಾನೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ತೀರ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾದ ದುಡ್ಡು ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಬರ್ತ ನೋಡಿ ನೀವು ಬಂದದ್ದು ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು ಆದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಮನೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಬೇಡ ನನಗೆ ದೇವರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು ಮಾಡಲ್ಲ ಆದಿತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಖರ್ಚು ಉಂಟು ನೋ ಕಮದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಜಗತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಆಯಿತು ಕೊಡುವ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಆಗುವ ಅಲ್ಲ अशी तें आमगे लेद्राक तोच गोपालकृष्ण देवरू न्ही आम्याशे कडेन देव येता म्हळ्यार एक साल उदाहरण दिलेली मग तुमकां कळकर देव म्हळ्यार विंगड न्ही तो आमगेल्यान तो आसा तशी तो येवन तशें म्हणालो आनी तागेलें देवस्थान जालें मागीर हें देवस्थान जालें समज लेट जालें अशी आमगेलें देवस्थान जालीं दोनी थंय एका हांगा एका हांगा कसो देवस्थान विद्या विद्यादानम विद्या दिवची एक येना न्ही कळ्ळें खंय ताची वट्ट मनीस येताची तूं तें करी हें करी जायत्या देवाला येतलें कोरया म्हणजे म्हळ्यार दुड्डू काडू कशी आमगेलो रामदास कामतांनी प्रदीप पेसाची मोहनदास पेल्याचो कसो की पेटोवन दिता ती खबर न्ही एक मनीस आनी एक मनीस आयलो हांगा बशिल्लो हां हय तो येवन म्हणालो उरो पळयलें आनी येवन मागीर पांय धरले कितें बैस कामती न्ही तूं करची काम आस पळय बारी व्हड तूं करी ताजी कशें म्हण हांव दितलो म्हणालो आनी तो आतां 42 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ 42 lakhs तो आतां चेडूं हांगा ट्रेनिंग दिवचें दिता कामातो आमगेले हांगा आमगे हॉस्टेलांत ट्रेनिंग म्हण आसा 7 दीस तांकां आमगेले कोंकणी हें आसता न्हू ग्रॅज्युएट तांकां 3 दिसांचें हें 7 दिसां ट्रेनिंग तागेले काय ताजी एक सूर खर्च आमकां ना घूर आनी ताजी पुरो मेंटेन करताची आनी तो आपण दिता बंदांनी वता आपण निमूच्या ना अस्सल पुरो लोक येवचो अस्सलो दान धर्म करचो आनी हें पुरो करचें एक दान धर्म करता ताका सपोर्ट करचो असो पुरो लोक येता हांगा हें तुमकां कळका जालें अशी ताजे निमती तें एक सुरू जालां खंयचें ट्रेनींग अशें मस्त मनाचें ट्रेनींग म्हळें हें मोहनदास पेरे हें म्हळें परत तस ताका देवा लय जावका ती आसा आमची वयली ताजी कॉन्फिडन्स जावका धैर्यम सर्वत्र साधनम म्हणून सांगलां पळय तशी हें दत्ता म्हळ्यार धैर्य आमकां जावका
आसल्यार देव ताज्या तशी अर्थ आसता. हें तुमी मनां दवरून घेया न्हू. मागीर कितें म्हणटा तूं तशी हें कोणें लेखूच दावो एक आश पावून जावचें न्हय. ताजें इतल्या जाता हांगाचें एक वातावरण तशें आसा. म्हाका सांगता 10 घंटे 10:30 भितर येवची कशें जाल्यार हें काम ना घरा कडेन. काम ना तें मागीर सुनलें चेडूं उरलो बसपाचें आमगेर बसल्यार शिकयचें शेडी कामांत न्हू. तशी हें मने काम हे संस्थे देखून दत्ता आसा. हक्क तुब्येला सहायू सहकारू आशीर्वादू आनी शुभकामने म्हणून म्हणटा तें दावका विंगड कसली नक्क म्हण न्हय दावका पुरो पळय अशें तुमी दितले म्हण करून हांव लेखतां. आनी तुमगेले कसले चल आलोचना आसल्यार ताका देव तुमगेले फाटी बरो रावन तुमचे करयता म्हळें एक विश्वास आसा रे. मुगेले 2 उतरां म्हळ्यार चड जालें 2 उतरां म्हळ्यार ती न्हय चड जाल्यार 2 राबयता. देव बरें करा. 28 वर्स प्राय तुमगेले देहाक मात्र जाला चैतन्याक न्हय म्हणून तुम्ही तुमगेले हास्य प्रज्ञ भरलेले उतरांनी परत सिद्ध करून दाखयला बस्ती वामन माम. तुम्ही हे वस्ते घराचे रुप्याळे उत्सवाचे अध्यक्षपण घेवन आनीकय गट्टीमुट्ट जावन हांगा उरलो का म्हणून हांगे मेळ्ळ्यार सक्कडाल तर्फेन आमगेले हारैक आनी 12 वर्स खंडीत आसा परत देव बरें करूं म्हणटा बस्ती वामन माम. आतां तुमी हे वस्ते घर पळयला कितली शुभ्र म्हळ्यार कसले कोणगी लंडन आसून फोन केलो काय न्हू थंय बारी कचरो गलीज आसा म्हणून जाल्यार आमगेले हे वस्ते घर इतली फूट इतली आसूं मातशी आमगेले गुरुदत्त बंटवाळकर आनी सहना किणी हांगेले पात्र आसची जाल्यार ताजी मातशी 10 वर्स तुकून हांगा काम करता आसचे थोडे आमगेले कामगारांक गेले पात्र आसा. तांकां एक सणाचे एक सन्मान करचे म्हळ्यार एक भेट वस्तू दिवचे एक कार्यक्रम बस्ती वामन मामान चलायसून तागेल्या हातासून दिवका म्हणून विनंती. सुरवेक श्रीमती बिंदू 10 वर्स तुकून बिंदू तुमी सकडान पळयला कितली चंद कोण हसत आमकां ती स्वागत करता. ಧನ್ಯವಾದ ಬಿಂದು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಿಂಚಿತ್ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ನಳಿನಿ हे वस्ते घरा आयिल्ल्या सगळ्यांकय बिंदूननी नळिनीन दिवचे मोगू ते पुराय तुमी पळयलेले आसा. हां खेळले वे जेवले वे म्हणून कितले तांणी घराचे ह्याशी तांणी विचारसिता आमकां. निमगू धन्यवादಗಳು नळिनी ಅವರೇ. तशीच आमकां अवश्य पडतन येवन हांगा सेव दितले आनी थोडे लोक आसाची. श्रीमती लक्ष्मी ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರೇ. ಚಿತ್ರ ನೀವು ಶ್ರೀಮತಿ ಚಿತ್ರ
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಚಿತ್ರಾ ಅವರಿಗೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಲಾ आमगेली कुडबी पंगडाची आमगेली श्रीमती लीला. देव बरें करूं श्रीमती लीला तुमकां. आनी हांगा आमगेले रातपाली एक काळजी घेतले एक मनीस आसा श्री विघ्नेश. देव बरें करो विघ्नेश. तशीच तांकां पुराय हे भेट वस्त दिलेले बस्ती मामाकय परत देव बरें करूं म्हणटा. आनी आतां तुमकां सगळ्यांकय देव बरें करूं म्हणून येताची आमगेले विश्व कोंकणी केंद्राचे कोशाधिकारी श्री B.R. भट. आज आयिल्ले आमगेले डेसिनियल सेलिब्रेशन आयिल्ले सर्व लोकांक आनी हिंगा वेदी रचिल्यांक देव बरें कर म्हणून एक शास्त्रीय जावन एक धन्यवाद दिवचो कार्यक्रम 3 मिनट भितर कैद करता. 1 घंटो जालो मस्त कसं टायम काणा. फस्ट एंड फॉरमोस्ट आमगेले आयचे फंक्शनाचे सूत्रधारी पद्मश्री श्री TV मोहनदास पै, तागे आवय श्रीमती विमला पै and entire family. तांगेल contribution to the Konkani Kendra is very immense. आता उलयलेले वेद आशिल्ले पुरा जाणांनी आनी आमी अंतू पळयला विडियो अंतू. वॉट हॅज बीन द रिएक्शन ऑफ दॅट रेस्पॉन्स. इट विल गो इन द golden records of Konkani Kendra forever. It will always remain there and it will flourish in the days to come for years and years a days ahead. आमगेले वर्ल्ड कोंकणी केंद्रा तर्फेन हांव तांकां धन्यवाद दिवन देव बरें कर म्हणून सांगून घेता. आयज आमगेले फंक्शनाक मुख्य अतिथी जावन आयिल्ले उल्हास कामत. आतां लास्ट एक 3-4 वर्स दाखून तांणी आमगेलो टू एसोसिएट जावन मस्त प्रोग्रामान तूं इनवॉल्व जाता असाची. He has been attracted by the various activities which the Kendra is conducting and ताजे निमित्ते मस्त जाणांक उपयोग जाला. आज तांगेले बिजी शेड्यूल जाल्यार येवन आमगेले फंक्शना मुख्य अतिथी जावन येवन तांगेले एडवायस दिवन आमगेल्याची आमगेले कोंकणी केंद्रा तर्फेन तांकां हांव देव बरें कर म्हणून सांगता. एक सगळे फंक्शनांक रायट फ्रॉम प्लॅनिंग टू एग्जिक्युशन आमकां ए गायडींग फोर्स, गायडींग स्पिरीट आनी गायडींग एग्जिक्युटीव इज मिस्टर रामदास कामत. The way he has conducted the function with total professionalism is like a corporate award ceremony. आमगेल ಒಟ್ಟು तांणी सुमार 10-15 वर्स दाखोवन एसोसिएट जावन आसाची आनी येवची दिसांतू आमगेल्या कोंकणी केंद्रांतू असो चड फंक्शन जावच्याक तांगेलो सपोर्ट मेळटा म्हणले करून तांकां वापस आमगेल्या कोंकणी केंद्रा तर्फेन धन्यवाद दिता. आमगेले 2005 दाखून इनवॉल्व जावन आशिल्ले R.V. देशपांडे. रायट फ्रॉम द डे द फावंडेशन वॉज लेड तांकां आमी उडगास करून तांकां धन्यवाद दिताची. आमगेले मेन बिल्डींग प्रदीप मामा सांगला आतां दयानंद पै आनी सतीश पै कोंकणी केंद्रा म्हणून
तांकां आमी आज तांगेले उडगाच काणू तांकां धन्यवाद दिताची. आमगेले आज फंक्शनाक सोयरी जावन आयिल्ले कोंकणी साहित्य अकॅडमीचे अध्यक्ष श्री जगदीश पै तुम कोंकणी केंद्रा तर्फे ना हांव देव बरें कर म्हणून सांगून घेता. आमगेलो एकलो मनीस आमगेल्या कोंकणी केंद्रांत मस्त एक्टिविटी इनवॉल्व जावन आशिल्लो. आतां केंद्र साहित्य अकॅडमीचे जनरल कावन्सील मेंबर जावन आशिल्ले केरळा दाखून आयिल्ले पैनूर रमेश माम तुमकां कोंकणी केंद्रा तर्फेन देव बरें कर म्हणून सांगता. हे पुरा काम चंद्यार जावच्याक फंक्शन जावच्याक आतांच मात न्ही आनी एक 1.5 दीस जावच्यान तूं मस्त श्रम घेतील मस्त लोक आसाची. आमगेले गुरू मामू सहना मामू आनी मुख्य जावन alumni association, they are the pillar of the entire function. So everyone in alumni association who is directly or indirectly involved and contributed for the success of the function तुमकां देव बरें कर म्हणून सांगून घेता.